लसूण पियवनतिले आज अन्नेक एक रंदय पळया भारी सिंपल तितले टेस्टी रंदय केळ्यांक कूट म्हळ्यार इतले सिंपल बहुशः विंगडकंचे कूट ना तितली रुची आहे कूटाक असल सिंपल रेसिपीज आका मिगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल लाईक शेअर कमेंट करा सब्सक्राइब करा ना सब्सक्राइब करा अते केळ्यांक कूटाक आमकां जावका कसले रंदय केळ म्हणटाचे आमी बंगबाळ केळ म्हणून म्हणटाची ते केळे आनी आमी फर्स्ट अशें करून साल काडून घेवची आनी उदकां भितर एक चिमटी तेला पशी घालून हे सन्न सन्न क्यूब्स करून शिनून घेवचे एक जो 2 केळ आसल्यार सुमार कूट जाती त्यामुळे हे कूट कोर्न जत्तर निवतरी सम सुके जाता ते देखून 2 केळ आसल्यार पुरो सम एक वळ्या मासोल घाला बसबशी जाता ते केळ शिनून घेवचे उदका तुकून काडून मागीर पळय ताका थोडी मिठ्ठा पिट्टी लावन एक 10-15 निमिष दवरचे तितले भितर एक मासोल रेडी करूया मासोल पळय बारी सिंपल कसले ना सोयी मिरसांग चिंचांब आता ह्या केळ्यांक मीठ लागिला आमी कसं करूया म्हळ्यार पिळून काडया आता मी सुरना कूट जे कारात्या कूट पागिळा कूट आनी पुरा करता पळय तशीच पिळून काडचे पुरा ते पिळून काडून उद्दा पुरा काडून क्लीन करून पिळून काडचे आनी शाण कैली पुडक ताप्पर दवर पळय तांदूळ आता मी वरलेले पुरा कूट करतना कशी सम तेल दवरून तोळण काडचे हे तशें न्हय पळय हे आमी एक उपकर फण्ण घालता पळय तशें 2 वा 3 चमचे तेल घालचे आनी हे केळे तांदूळ भाजून घेवचे केळे भाजूच म्हळ्यार आतां वरलेले पुरे कुटा केल्या वरी ते ब्राऊन करून तोळण काडचे न्हय केळे शिच्चे ताई उपकर फण्ण घाल्या वरी केळे शिच्चे ताई केल्यार जालें मोव जालें अशें अंटावळचे मासोल हांव रेडी करून दवरला पण मासोल घालो कितले सिंपल आसा पळय हेची आतां मासोल घालून ते मिक्सर आयदन सम उदका घालून धुवन काडचे हे आतां कूट हळद करतना चिके पातळ असो त्या म्हळ्यार केळे मागीर घालतरी निवतरी सुके जाती चिक्के पातळ करून घेवचे केळ्यां आमी मीठ लायला केळ्यां पोडी भितर सपूर मीठ आसा देखून आख्खो पळोवन जावका दिलें तितलें मीठ घालून हून करूं दवरचें हे कूट हून करूं आस केळ्यांक कुटाक पण जस्ट चिक्की पुग्गेत म्हणटना आमी भाजून दवरलेले केळ घालचे केळ तशीची तांबडे करून आनी भाजून गट्टी जाता सॉफ्ट जालें केळ आतां आमी ते भाजून दवरलेले केळ्यांत भितर घालचे केळ भाजून केळ घालून जातर तशीची खतखत हाडून जस्ट एक 2 वा 3 पुग्ग आयल्या जालें आमगेले रुची आशिल्ले केळ्यांक कुटांक रेडी जाता आसा आनी हाका जावका मेनली फण्ण पळयाचे एक 2-3 चमचे नारळाचें तेल हून करचे तांतूं सासम पटपटेल कुडले 2 करबेव घालच्यो करबेव आवडटा चिडकी हिंगा पिठी घालची कित्याक म्हळ्यार ह्या कुटाक कसले भाजून आनी कसले घालूना तेजी मसला हिंग फुल्लान घालूना बरी करबेव सासम चांग हिंगा पिठी हाड एक लायक एक फण्ण हे इतले फण्ण घालून जाता ते केळ्यांक कुटाचे एक परंबोळ आसा पळयाची ते खावनू जावका तुमी पूरा जणांनी ट्राय करून पळोवका हे तितली टेस्टी जाता हे मिगेल माल रेसिपी तुम पुरा जणांनी ट्राय करून तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शनांत शेअर करूंक विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग